आराधन तुका मुच्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुच्या बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, आराधन तुका येशू ख्रिस्ता, आराधन तुका ख्रिस्ता राया, आराधन तुका येशू ख्रिस्ता, आराधन तुका ख्रिस्ता राया, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, आराधन तुका पवित्रज्ञ, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका पवित्रज्ञ पराक्लिता, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, हालेलुया 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 हालेलुया, महिमा तुका येशू ख्रिस्ता, महिमा तुका ख्रिस्ता राया, नमन तुका सौम्या येशू, नमन तुका ख्रिस्ता राया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सोमी म्हणटा खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव हजर आसां. सोमयाच्या नांवान आमी हांगासर हजर आसां. जावं आमच्या घरांनी डिवायन वर्ड TV मुखांत्र, युट्यूबा मुखांत्र वा इतर माध्यमां मुखांत्र ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावन आसा. सोमी म्हणटा खंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव हजर आसां. खरोच सोमी आमच्या सांगाता हजर आसा. प्रत्येक जावन ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत परत आमचे खातीर सोमयाचें आजारपण आसा. तरी देखून त्या सोमयाच्या नांवान तुमकां हर एकल्याकी ह्या आराधनांत भागीदार जावन सोमया सांगाता थोडो वेळ करसूंक सोमयाचो अनुभव सोडच्याक हांव तुमकां परत आपोवन दिता, उलो दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, गेले त्या आयतारा आराधनांत आमी भागीदार जाल्ल्या सोमयाची स्तुती आमी केल्ली. सोमयाक अर्गां ओगळाप आमी दिल्लें, सोमया लागीं आमी मागल्लें. परत आज एका हप्त्या उपरांत परत सोमया मुखार आमी हजर आसा. ह्या पवित्र साक्रामेंतांत सोमयाचें आजारपण आमचे खातीर जावन आसा. परत आज अमकांत सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत त्या सोमयान आमकां राखलां, सांबाळलां
आमचे जिवीत सोलोन वेला प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबादारांक मोगाच्यांक हर एकल्याची सोम्यान जतन घेतल्या, हर एकल्याक ताणें सांबाळला, राखला. आमचो तो मोग करता, आमच्या मोगान तो भरला. आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत परत तो खरोच जिवो देव आजार आसा. तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो, एक घडी भर त्या सोमयाचें हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी मानून घेवया, तकले आमच्या बागावया. त्या सोमयाक आमी मान नामान आराधन आमी भेटोवया. आमचे खातीर तो आजार आसा, ताजें हाजरपण फकत आमचे खातीर. आमकां हर एकल्याक तो वळखता, आमच्या नांवान तो उलो मारता, आमचो हर एकल्याचो मोग करता, आमचे सांगता, दीस रात तो रावता. आनी ह्या सोमयाक खंडी जावन आराधन ओगलाप स्तुती नामान आमचे थावन हर एकल्या थावन फावो. कित्याक आमी कितेंच न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें जिवीत सोलोन वचें ताणें. रात दीस म्हणल्या बरी हर एक घडी आमच्या बगलेक तो रावता, आमकां सांबाळता, चलयता, आमकां सकड वायटा विघ्ना अवघडांत हावन आमकां रक्षण तो दिता. तसलो सुमी परत ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजार आसा. सोमयाचें आजारपण आमी वळखून घेवया, आमच्या तकले आमी बागावया. त्या सोमयाक एक घडी बरो आमी नामान आमी आराधन करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. मोगाळ भवानी भयणी, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलो सोमी आमचे सांगता आजार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आजार आसा. हर एक घडी आमचे सांगता तो आसा. आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. त्या सोमयाक आमी आराधन करया, त्या सोमयाक आमी स्तुती करया, त्या सोमयाक आमकां आमी समर्पण करया. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಅವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೇ, ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತೇನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು.
ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನು ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು ನಿನ್ನಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಆ ಬಲಿಪೀಠವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Sumyanची सो परत आम्ही तुझे संकर बसून असा सुमिया तुझ्या हजरपणात असा सुमिया प्रत्येक जणांग सरासर असल्या हरी एकल्या की तुझ्या पायांदळ समर्पण करता सुमिया या आराधनात बघिता जाऊनच्या उपमानभावनो विविध माध्यम मुखांतर या आराधनात बघिता जाऊनच्या हरी एका भाव बहिणी तुझ्या पायांदळ समर्पण करता सुमिया या भाव बहिणी संगीतानं तुझा आम्ही स्तुती करता आराधना करता तुझा आम्ही नामान करता सुमिया आपल्या सगळ्या हप्त्यानं आमची जतन घेतलाय आमच्या बघलेत राहुलाई सुमिया आमची जीवित सोलवलाय सुमिया तू आमचं बोलवतो देव जाऊन असा आमचं रक्षक तू जाऊन असा आमची जीवित हरी एका सांभाळणं सलवताय सुमिया हरी एका घडी वाईट विघ्न अवघडांना आमका सांभाळताय सुमिया तुझं मोग आमच्या ते उगदाबे करताय सुमिया तरी आम्ही तुका अर्घ देता सुमिया तुका आम्ही नामान करता सुमिया तुका आम्ही स्तुती करता सुमिया आणि आज परत हरी एका भाव बहिणी तुझ्या पायांत समर्पण करता हरी एक लेके तुझ्या कृपेत भर सुमिया तुझ्या सत्य नंगा भाऊ सुमिया तुझ्या पवित्र नंगा अभिषेक सुमिया आणि प्रामाणिक बरं पुढीत बघले तू असाय त्या घडी नंगा बघून तू भावक सुमिया त्या बघले राव सुमिया तुका जाऊ मान आणि आराधन सुमिया तुका जाऊ ना मान स्तुती सुमिया तुका जाऊ वगळा सुमिया आता आणि सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो एक घडीभर आमच्या आम्ही दोळ्यात आंबिया आमकांत सुमियाच्या पायांतळा एक घडीभर आम्ही समर्पण करूया आमचे सगळे कुटाम आमचे लगी कोणे मागोंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला अरी एक लागे सुमियाच्या पायांतळ आमी या आराधनेच्या सुरवेरीत आमी समर्पण करूया. सभास जाणां आमचे लगी मागोंक सांगतात मागोंक विचारतात सुमियाची सकत सुमियाची कृपा या आराधना मुखान तांच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत वाळच्या खातीर तांकां हर एक लागे सुमियाच्या पायांतळ आमी समर्पण करूया. सुमिया कडेन तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया आमकां सुमियाच्या पायांतळ आमी समर्पण करूया. सुमी खरो देव या सक्रामेंतांत परत आमचे खातीर हजर आसा. सुमी म्हणटा भिये नाकात हांवूच तो. सुमी आमचे संगी आसतना कांयच बेबिरांत आमकां ना. सुमयाक उलो मारतना आमचो थाळो सुमयाक आयकता. सुमी आमकां पळयता आमकां हर एक लागे आपडटा ताच्या सक्तेन कृपेन आमकां भरता.
त्या सुमयाचेर आमी पातयेनी दवरया. मोगाळ भावां आनी भयणी, पेद्रून उसारलेलो तो भावार्थ, तूं जिव्या देवाचो पोत, तूं खरो देव. आमी एंत सत मानून घेवया, ओळखून घेवया. मोगाळ भावां आनी भयणी, भावार्थाच्या नदरेन त्या सुमयाक आमी पळोवया. तो देवाचो खरो पूत, खरो देव, जिवो देव, हें सत आमी ओळखून घेवया. सुमयाच्या सक्तेचेर आमी पातयेनी दवरया. सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. दर्याक ताणें म्हळें चुप राव, आनी तक्षणा उसांबळ दर्यो शांत प्रशांत जालो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान उरचीं ती ल्हारां, वारें वादळां, थंड करचो सुमी आमचे सांगात आसा, आमचे मुखार आसा. त्या सुमयाचेर पातयेनी दवरया. आमकांच त्या सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. मोगाळ भावां आनी भयणी, सुमी आमचे लागीं उलयता. आमी एक घडी तो ताळो आयकवया. सुमया लागीं आमी उलोवया. आमकां त्या सुमयाच्या पांयां एक घडीभर आमी समर्पण करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भावां आनी भयणीनो, जेजू देवाच्या मोगाची सुवार्ता परगट करूंक ह्या संवसाराक तो आयिल्लो. आनी त्या देखून तो जेजून आपणाचें मिसां वावर प्रारंभ करतना त्या सिनोगांगान म्हणली ती उतरां आमी मतीक उडासा काडलीं जाल्यार, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्या खातीर. जावं विविध तरान दुर्बळी, न्ही केवल पयशांनी आर्थीक तरान मात्र, बगर आत्मीक तरान दुर्बळी, भावार्थांत दुर्बळी, विविध समस्याक वळख जावन दुर्बळी जाल्ल्या हर एकल्याक देवाची बरी खबर परगट करूंक ह्या संवसाराक जेजू आयिल्लो. आनी जेजूच एक बरी खबर हर एकल्यांक, कश्टांत दुखांत आसल्ल्यांक हर एकल्यांक जेजू एक बरी खबर जावंक पावलो. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी पळयता, जर आमी खंयच्या एका कश्टांक सांबाळल्या, खंयच्या एक समस्यांक वळख जाल्या, कितेंय दुखाची सन्निवेशां आमच्या जिवितांत उदेल्यांत, आमच्या जिवितांत हें फूड करूंक कश्ट जाताना, असल्या समस्यांत भायर येवंक आमी अडचताना, कश्ट जाताना, जर तर आमच्या जिवितांक कोणी एकलो लागीं येता, आमच्या कश्टांत दुखांत आमकां पावता, आदार जाता, जाल्यार तो व्यक्ती आमच्या जिविताक एक बरो लागता. आमच्या जिविताक एक बरी खबर हाडून आयिल्लो व्यक्ती, आमच्या जिविताक एक बरी संगत हाडून आयिल्लो व्यक्ती, आमच्या जिविताक एक धैर्य दिल्लो व्यक्ती, आमी ते वळखता. आनी त्या व्यक्तीक आमच्या जिवितांत आमी मरा पर्यंत आमी उडास दवरता, तांकां आमी विसरना. कित्याक म्हज्या कश्टा वेळार, दुखा वेळार, समस्या वेळार म्हाका स्पंदन जाल्लो, म्हजी वजें हाळू केल्लो, म्हज्या कश्टांक पावल्लो. जेजूय असली एक बरी खबर ह्या संवसाराक हाडून आयिल्लो. आनी हर एकल्यांक, प्रत्येक जावन ह्या संवसारांत सांडून घाल्ल्यांक, ह्या संवसारांत कीड म्हणल्यांक, ह्या संवसारांत निमाणें म्हणल्यांक हर एकल्याक ही बरी खबर परगट करूंक लागलो. आनी ही बरी खबर परगट करतना आमी वांजेलान वाचता, लोक हरिहरीनी जेजूच्या फाटल्यान येता आनी हर एकल्याक जेजू ही शिकोवण दिता, ही बरी खबर परगट करता, तांकां दादोसपण भोगता, तांचे जिवितांत समाधान भोगता. आनी अशें जेजू बरें करीत मुखार वता.
लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 40 आनी 3 आमी वाचले जाल्यार जेजू थंयसर म्हणटा, हांवें देवाच्या राजाची बरी खबर दुसऱ्या शारांनी परगट करूंक जाय. केवळ हांगा मात्र न्ही, ह्या लोकांक मात्र न्ही, हांव आयलां सगळ्यां खातीर आनी हर एकल्याक ही सुवार्ता परगट करी जाय, ही बरी खबर परगट जाय जाय. हर एकल्याक म्हजें नांव कळी जाय जाय, हर एकल्याक म्हज्या नांवा मारिपात बरेपण लाभा जाय म्हणली ही जेजूची आशा जावन आसली. आनी त्या देखून तो जेजून म्हणलें, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा, न्ही केवळ आतां मात्र. आणि जेजूक खंडीत कळीत आसलें ह्या संवसारांत ताचें जिवीत संपतलें, पूण हर एकल्या सांगता तो संवसाराच्या आखेर पर्यंत कोणशाने म्हणल्या बरें हर एकल्या सांगता तो आसतलो, हर एकल्या सांगता तो जियेतलो म्हणलें हें सोम्याक स्पश्ट कळीत आसलें. आनी त्या देखून असलें धैर्य असली भासवणी जेजून केल्ली, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आजार आसा. आनी आज जेजू सगळ्यांनीतल्यांनी ताची बरी खबर परगट करीत आसा. विविध मनशां मारिपात ही बरी खबर परगट जाता आनी सोम्याचें नांव सगळ्यांनीतल्यांनी परगट जातेत आसा. सोम्याचे वळख हर एकल्याक लाभात आसा, हर एकल्यांनी. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ही बरी खबर जेजू जावन आसा. त्या देखून जो हांव सोवांजेल अध्याय 1 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार आमकां थंयसर स्पश्ट जाता की सुरवेर शब्द देवा सवे आसलो आनी तो शब्द मनीस जालो. आनी त्या देखून ह्यो शब्द जेजू जावन आसलो, देवा सांगता आसलो, मनीस जालो, ह्या संवसाराक आयलो आनी मनशां सांगता तो जियेलो. आनी ही बरी खबर सुवार्ता हर एकल्याक परगट जालें. आनी त्या देखून आज जेजूचें नांव संवसाराच्या कोणशा वचोंक जाय, हर एकल्याच्या काळजांत तें रमोवंक जाय. आनी त्या नांवा मारिपात हर एकल्याक बरेपण पावोवंक जाय, बरेपण जोडूंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पूण आयच्या आमच्या समाजाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजूचें नांव परगट जावचें, जेजूचें नांव उसारचें, जेजूचें नांव कळीत करचें साबारांक तें नाका. आनी साबारांक त्या नांवाची खावजेनी भिरांत आसा. आनी त्या देखून हें नांव धांपून दवरूंक, ही सुवार्ता धांपून दवरूंक पळोवचें हें आमकां जायत्या सुवातेनी पळोवंक मेळटा. कित्याक ह्या नांवा मारिपात बरेपण करता, ह्या नांवा मारिपात जायतीं आजापां अद्भुतां घडोवन आसात. आनी हें जेजू म्हणलें नांव, हे जेजू म्हणलो व्यक्ती सगळ्यांनीतल्यांनी परगट जाताना बरेपण हर एकल्याक घडोवन आसा. आनी हर एकलो लोक ह्या जेजू म्हणल्या थंय आनी ह्या जेजूच्या नांवा थंय आकर्शण जाता. आनी त्या देखून आज संवसारार ह्या नांवा या जेजू थंय येवंक सभा जाणां अडखळ घालचें आनी जेजूचें नांव धामावंक पळोवचें हें आमकां पळोवंक मेळटा. एका लेगान जेजूचें नांव उसारतना तांकां भिरांत, जेजू मारिपात असर्यां अद्भुतां करता तें घरचें नाका, तें बरेपण मेळचें नाका, जेजूचो पाटलाव करचें नाका म्हणलें हें आमकां समजता. आनी त्या देखून हें नांव परगट जावन नजो, ही सुवार्ता परगट जावन नजो, ही सुवार्ता आखेर जायचे. आनी असल्या सुवार्तेक अडखळी दिवचें, अडखळ घालचें. जायते संगती आमच्या देशांत आमच्या बोवारी घडोवन आसात. पूण मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, जेजूचें नांव परगट जावंक जाय, जेजूची सुवार्ता परगट जावंक जाय, जेजूची बरी खबर हर एकल्याक पावोवंक जाय. आनी त्या मारिपात हर एकल्यांनी जेजू थंय येवंक जाय, त्या जेजू थावन तें बरेपण जोडूंक जाय, बरेपण जेजू थावन वाळोवंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज तीच बरी खबर तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. ती सुवार्ता सुमयाची बरेपणाची सगळ्यांक पावोवंक आसा. त्या देखून त्या सुमया मुखार आमी बसून आसा. मोगाच्यानो त्या सुमयाची बरी खबर सुमयाच्या नांवांत आमी आसा. आनी सुमयाचें नांव आमचे मारिपात तें हर एकल्याक परगट जावंक आसा. तर त्या सुमयाच्या नांवाक होगळेक, त्या सुमयाच्या नांवाक महिमा, त्या सुमयाच्या नांवाक मान आमी दिवंक आसा. त्या देखून जेजूच्या नांवान जायतें बरेपण घडटा आनी घडोवंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, संवसाराच्या आखेर पर्यंत ह्या नांवाची महिमा ती गाजोवंक जाय. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबिया, त्या सुमया मुखार आमी बसून आसा. सुमयान ती बरी खबर परगट केल्ली. आज सुमयाची बरी खबर ती हर एकल्याक पावोवंक जाय आनी सुमयाचें बरेपण हर एकल्याक मेळोवंक जाय. मोगाळ भावां आनी भयणी, त्या खातीर आमी सुमया कडेन आमी मागया. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हणलो तो जेजू खरोच जीव आसा. तर तसो सुमी
ताजी नदर ताजी काकोलत संवसाराच्या अर्येका कोनशाक वाळोवन दी आनी अर्येकली त्या सोमयाचें नांव उलो मारूं, त्या सोमयाच्या नांवाक दिंबी मोडोवंक, त्या सोमयाच्या नांवाक मान करूंक फावो जावं दीत आनी त्या मारीपात सोमयाचें बरेंपण सगळ्या संवसारार राज जावं दी आनी सोमी सोडवनदार सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवनदार म्हणलें हें सगळ्यांनीतल्यांनी परगट जावं दी. त्या सोमया कडेन आमी एक घडीभर मागया मोगाचें न्हू. सोमयाचें नांव आमी उलो मारया, त्या सोमयाच्या नांवाक महिमा, त्या सोमयाच्या नांवाक आमी स्तुती आमी गावया. पयलें त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मौन आमी मागया. सोमी ह्या संवसाराक आयिल्लो त्याच खातीर देवाच्या मोगान बरोवन आयिल्लो, देवाच्या मोगाची बरी खबर परगडच्या खातीर देव अर्येकल्याचो मोग करता म्हणलें ती सुवार्ता परगट करच्या खातीर आनी सोमयान ती परगट केल्या. ताच्या मिसांव पयना वेळार ही बरी खबर परगट केल्या आनी आज संवसाराच्या हर एकल्याक ती पावोंक जाय. देव आजुनूय हर एकल्याचो मोग करता, हर एकल्याच्या मोगान भरला. ही सुवार्ता संवसाराच्या हर एका कोनशांनी परगट जावन सोमयाचें नांव परगट जावच्या खातीर, सोमयाच्या नांवा मारिपात असर्या अद्भुतां करच्या खातीर एक घडीभर आमी सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. नांवान जेजूच्या नांवान हर एक संगती हर एक व्यक्ती बरेपण जोडतात आनी त्या देखून त्या जेजूच्या नांवाक आमी उलो मान, त्या जेजूच्या नांवाक मान दिवन त्या जेजूच्या नांवाक आमी एक गीत आमी गावया आनी त्या मारिपात त्या नांवाची महिमा, त्या नांवाची उडवीक हर एका व्यक्तीच्या काळजांनी प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारार विविध बांदपासांक वळख जाल्ल्यांक, विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांक, विविध वायट संगतीचे गुलाम जाल्ल्यांक सुटका दिवचें तें नांव जेजूचें आनी त्या देखून हर एकलो हे जेजूचें नांव उलो करूंक फावो जावं दी आनी त्या नांवा मारिपात तांकां सुटका बरेपण वाळोवन दी म्हणून हें गीत आमी गायतना त्या नांवाक आमी महिमा दितना त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. ताळयो आमी पेटया, ताळयो पेटोवन त्या सोमयाक जयकार आमी करया, त्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोगाचें न्हू. सोमयाचें नांव आमी गावया, सोमयाची स्तुती करया, सोमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया. सोमयाचें नांव आमी गावया, सोमयाची स्तुती करया, सोमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोमयाच्या नांवाक महिमा आमी दिवया. सोमयाच्या नांवान देव सार पळोवन गावतात, सोमयाच्या नांवान वायू सगळ्यात पळोवन गावता, सोमयाच्या नांवान हर एकल्यागी भलायकी बरेपण लाभता. असलें नांव तें पवित्र आनी असल्या पवित्र नांवाक आमी मान ओगलाप आमी दिवया मोगाचें न्हू. कितलें बरें नांव ताचें सोमयाचें नांव, सगळो लोक आसता ताका सगळ्या गांवान गांव. संवसारार ताचें नांव सदां सदैव साव, रस्ता म्हाका वाखाणो देखून गायता हांव. सोमयाचें नांव आमी गावया, सोमयाची स्तुती करया, सोमयाच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया, स्तुती ताची करया. सोमेस्तां बरें केल्लें सोमयाचें नांव, किडेस्तां दोन केल्लें व्हरतें ताचें नांव, मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव. सोमेस्तां बरें केल्लें सोमयाचें नांव,
किडेस तांकून केल्ले व्हरते ताचे नाव मेल्लेल्यांक जीवन केल्ले कोविताचे नाव सांडून गेल्ल्या ती हाडून जिवीत दिल्ले सोमयाचे नाव आमी गावया सोमयाची स्तुती करया सोमयाच्या नावाक महिमा दिवया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमयाचे नाव आमी गावया सोमयाची स्तुती करया सोमयाच्या नावाक महिमा दिवया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 मुगाल भवन आनी भयणीनो मार्काचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 15 म्हणटा सुमयेची उतरां वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता परगट करा आनी जेजूचो आदेश हो संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसा सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा सोमयान सुवार्ता परगट केल्ली आनी आज सोमयाचे सुवार्ता ही परगट करूंक आमकां हर एकल्याकी सोमयान आदेश दिला आनी आज सोमयाची ही बरी काबार आमी परगट करूंक आसा सद्या काळाचो 5वो आयतार आज आयचे दुसरे वासाप आमी आयकल्लें जाल्यार सांबावलाची सोबीत उतरां सांबावलान कुरिनगरां बरयिल्लें पयलें पत्र अध्याय 9 वाक्य 16 म्हणटा हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण ह्या विशयांत ओडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच ईड येना हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी म्हणटा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो सोमयान सुवार्ता परगट केली आनी सोमयान ताचे मिसांव ताच्या सिसांक दिवन म्हणली ती उतरां वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता परगट करा जेजूच्या जिवानपणा आनी स्वर्गावरणा उपरांत ते सीस 22 गेले आनी सगळ्यांनीतल्यांनी ही सुवार्ता तांणी परगट केली हर एका लोकांक ही सुवार्ता परगट केली सांत पेद्रोच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार सोमया सांगता आसतना म्हणली ताणें उतरां सोमया कोणा लागीं वचो हांव तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची जेजू सांगता आसतना जेजूची उतरां ताणें आयकल्ली जेजूची बरी खबर ताणें स्विकार केल्ली आनी ह्या जेजूची गोडसाण साकल्ली सांत पेद्रून म्हणली उतरां सोमया कोणा लागीं वचो हांव तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची आनी ओतू पेद्रो जेजूच्या जिवानपणा उपरांत कुर्साच्या त्या मरणा उपरांत सगळ्यांनीतल्यांनी वेता आनी सोमयाची सुवार्ता ती परगट करता हर एकल्याकी सोमयाची ती वळख ताणें दिता सांत थोमासी जेजू सांगता आसतना जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयांत उलयतना जेजू थोमासान म्हणली उतरां या आमी ताच्या सांगता मोरोवया जेजू खातीर मोरोवंक धैर्य काडिल्लें मेट काडिल्लें थोमास जेजूच्या मरणा उपरांत तोय सोमयाची सुवार्ता परगट करता सोमयाची सुवार्ता हर एकल्याकी तो परगट करता आनी मार्तीरपणाचे हर एका आपोस्तलाच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार सोमयान दिल्लो आदेश तांचे जिवितान पाळ्ळा सोमयाची सुवार्ता तांणी परगट केला सांत पावलान म्हणली उतरां तांच्या जिवितांत जर तर सोमयाची सुवार्ता परगट करना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी आनी त्या देखून सोमयाच्या सुवार्तेक तांणी साक्ष दिल्या सोमयाची सुवार्ता तांणी परगट केल्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो सोमयाचे ओत्तो आदेश
आमकांय हरी एकल्याकी मेळ्ळा. प्रत्येक जावन आमच्या पवित्राच्या साक्रामेंता मारिपात वो आदेश आमी जोडला. विविध साक्रामेंता मारिपात वो आदेश पाळोवंक आमकां घटाई बोळ आनी पवित्र आत्म्याची सखत आमकां मेळ्ळ्या. तरी करून आज आमची हरी एकल्याचे मिसांव जावन आसा. सोमयाची बरी खबर परगट करची आनी सोमयाचें नांव हरी एकल्याकी कळीत करचें आनी त्या मारिपात हरी एकल्याकी बरेपण मेळचें परी पळोवचें. आमचें हरी एकल्याचें काम, आमचें हरी एकल्याचें कर्तव्य जावन आसा. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज हो विशय नियाळ करतना थोड्या दिसां आदीं आयकल्लीं ती उतरां एका व्यक्तीची म्हाका उडासाक आयली. प्रत्येक जावन एका व्यक्ती विशांत हांवें आयकल्लें. नवार्दीक दाक्तेर डॉक्टर देवी शेट्टी बेंगळूर आसच्या त्या नारायण हृदयालया त्या हॉस्पिटलाचो तो मुखेली जावन आसा मनियेत. आनी थंयसर काळजाची ऑपरेशनां जायत्या जाणांक करता. भलायकी एका लेखान दिवंक तो प्रयत्न करता. जायत्या जाणांक बरेपण आसा करूंक तो प्रयत्न करता. थोड्या वर्सां आदीं एक दीस तो पिडेस्तांक पळोवन आसतना थंयसर आसलेल्या रिसेप्शनिस्टान एक फोनान ताका सांगलें की एक सिस्टर तुका फोन करता. आनी तक्षण तो म्हणलो की हांव बिजी आतां, त्या सिस्टराक हांव मागीर उलयता वा मागीर फोन करूंक सांग म्हळें गे ताणें. पूण फोन आन्न आयिल्लो तो व्यक्ती म्हणलो की ना, अर्जंट त्या सिस्टराक तुज्या कडेन उलय जाय की आनी त्या देखून तुज्या कडेन उलोवंक वत्ताय करता. आनी तक्षण तो व्यक्ती भायर आयलो की डॉक्टर देवी शेट्टी भायर आयलो गे आनी फोन कान घेवन उलयतना हालो म्हणटाना तिशींत हांव ताळो आयकलो गे आनी ती म्हणाले की हांव सिस्टर उलयतां, सिस्टर मादर तेरेसा. आनी तें नांव आयकतना ताका इतलें आजाप अद्भुत भोगलें गे. मादर तेरेसा म्हाका कॉल करचें, म्हजे लागीं उलोवचें. आनी ती म्हणाली की हांव पिडेस्त आसां, अस्वस्थ आसां, म्हाका तुजे लागीं एपॉयंटमेंट जायचें, म्हाका तुका मेळोवंक जाय, म्हाका परिक्षे करूंक जाय. आनी तक्षणा हो धाकटेर म्हणालो की सिस्टर तुवें येवचें नाका, तूं खंय आसाय थंय हांवच तुका मेळोंक येता आनी हांव थंयच तुका बेडतां, कितें आसा तें परिक्षा हांव करतां. आनी वो तिच्या कॉन्वेंटाक थोड्या तेंपान गेलो खंय, तिका मेळोंक गेलो आनी तिचे लागीं उलोवन आनी तिणें करचें काम आनी तिचे मारिपास जावचें तें बरेपण कोलकातान हें हर एक ताणें पळयल्लें गे. कितल्या जाणांक जिवीत दिता, कितल्या जाणांक बरी भलायकी दिता, कितल्या जाणांक सेवा दिता आनी हें ल्हानांतल्या ल्हानांक करचें तें बरें काम. आनी तिच्या कामांतय इतलो मिसवाल्लो, इतलो पसंद जाल्लो व्यक्ती तो ती जिवंत आसतना तिका साबारपोटी बेटला म्हणटात. आनी ताच्या उपरांत तिच्या मरणा उपरांत आजुनूय त्या आस्पत्रेक गेल्यार ताच्या चेंबरांत वा ताच्या ऑफिसांत मादर तेरेसाची फोटा आसा आनी हर एक दीस तिका मान करता म्हणून एका लेखान. आनी तो म्हणटा ती आपणाक प्रेरान तिणें ल्हानांतल्या ल्हानांक सभा जाणांक जिवीत दिलां, बरें केलां. आज म्हज्या जिवितांत ती एक व्यक्ती म्हाका प्रेरण जाल्या. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, मादर तेरेसान न्ही एक व्यक्तीक सभा जाणांक तिच्या जिविता मारिपात ती सुवार्थ परगट केल्या. सोमयाची वळख तिणें दिल्या आनी साबारांक सोमया विशांत तिच्या जिविता मारिपात परगट केला. जावंक बरो ल्हानांतल्या ल्हानांक तिणें केल्ली ती सेवा. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमच्याय जिविता मारिपात असलें काम जाय. आमच्या जिविता मारिपात सोमयाची सुवार्थ हर एक लागीं परगट जाय आनी त्या मारिपात हर एक लागीं सोमया थंय हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. आनी त्या देखून आमचे मारिपात तें बरेपण हर एक लागीं मेळाचें आनी सोमयाच्या नांवान असर्यां अद्भुतां घडोवंक जाय. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज सोमयाक ताणेल्ले जायते जण आसात, सोमयाक आशिल्ले सभा जाण आसात आनी सोमयाक असल्यांची वळख, असली बरी खबर परगट जावंक जाय. तर मोगाच्यानो एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांबिया. एक घडीभर आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक मोगाच्यानो सोमयान आपयलां. सोमयान आमकां हर एकल्याक एक मिसांव दिलां. सांबावलाची उतरां आज म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक जागरान दितात, जागयतात म्हणयेत. जर तर सुवार्थ परगट करिना हांव खरोच निर्भागी. सोमयाचें नांव म्हाका उगडापें जालां. सोमयाच्या नांवान हांवें असर्यां अद्भुतां भोगल्यान जाल्यार
आज तेंत सोमयाचे नाव म्हज्या जिविता मारिपात हेरांक परगट जावंक आसा. सोमयाची सुवार्ता आज हेरांक आमी गाजोवंक आसा. हेरांकी सोमयाचें बरेंपण लाभोवंक आसा. मोगाळ भावां आनी भयणी, एक गडीभर सोमयाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत सोमयाचें नांव आमकां कळीत गेलें जालां. विविध व्यक्ती मारिपात सोमयाची सुवार्ता आमच्या जिवितांत आमकां उगडापे जाला. सोमयाची गोडसाण आमी साकल्या. सोमयाचो मोग आमी अनुभव केला. सोमयाचें बरेंपण आमी जोडलां. त्या सोमयाक एक घडी बरो आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आज आमी सांगया परत, सोमया तुका ताणेलां. ताणेलां म्हजें जिवीत, म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सोमया तुजो मोग चड आनी सागच्या खातीर, चड आनी चड म्हज्या जिवितांत अनुभव करच्या खातीर आनी म्हज्या जिविता मारिपात ही सुवार्ता हेरांक दिवच्या खातीर हांव ताणेलां. सोमया सबाजन तुका ताणेला. सोमया तांकांय तुजें नांव कळीत जावंक जाय. तांकांय ताजी बरी खबर परगट जावंक जाय. सोमया तांच्या जिवितांत तुजो स्पर्श तांणी अनुभव करूंक जाय. सोमया त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें न्हू, सगळो संवसार सोमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. सोमयान म्हणलें, वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संवसाराक आमकां वचोंक जावचें ना, पूण आमच्या बोवारी आमी खंयसर आसां, आमच्या बोवारी आमच्या वावरा थळार आमी जियोवच्या त्या जाग्यांनी सोमयाची सुवार्ता आमच्या जिविता मारिपात परगट जावंक जाय. मदर तेरेसान ती सुवार्ता सगळ्या संवसाराक परगट केल्या. तिचें नांव आजुनी जिवें जिवें आसा. साबारांच्या काळजांनी तिणें आसरो घेतला. साबारांक तिणें जेजू थंय हाडला, जेजूची वळख दिल्या. इत सुवार्ता हांवें आनी तुवें परगट करूंक आसा प्रत्येक जावन आमच्या जिविता मारिपान. मोगाळ भावां आनी भयणी, आमचें जिवीत सोमयाच्या पांय तळा ह्या घडी आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, सोमयाक सांगया, सोमया हांव ताणेलां. ताणेलां सोमया तुका, तुज्या मोगाक, तुज्या स्पर्शाक, तुज्या जिविताक सोमया ताणेलां. म्हणजे सगळें जिवीत तुका ताणेलां. सोमया म्हाका तुजो स्पर्श दी. म्हाका सोमया आपोड अभिशेक कर आनी म्हज्या मारिपात ही सुवार्ता हेरांक परगट करूंक, परगट जावंक सोमया म्हाका अभिशेक कर म्हण त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मागया. मोगाचें न्हू, आनी सोमयाची ससाई, सोमयाची कृपा आमी मागून घेवया. हें गीत आमी गायत आसतना ह्या गिता मारिपात सोमयाची सकत कृपा आमच्या जिविता वालच्या खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू. तसो आयला सोम्या, आसरो सोदून तसो आयला. आसरो सोदून तसो आयला सोम्या, आसरो सोदून तसो आयला. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या, आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या, आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसा दुत्रां जिविताची. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुजे लागी आसा दुत्रां जिविताची. तुझ्या सत्रान म्हाका पवित्र, तुझे संगी रावंक म्हाका पाबूक. तुझ्या सत्रान म्हाका पवित्र, तुझे संगी रावंक म्हाका पाबूक. सोम्या मुझ्या तुका हांव ताणेलां.
आश्रो शोधून तुझो आयला सौम्या आश्रो शोधून तुझो आयला आश्रो शोधून तुझो आयला आश्रो शोधून तुझो आयला तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तू सौम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो तुझ्या सत्यान म्हाका पवित्र तुझे कृपेन जियोंक म्हाका पावोक तुझ्या सत्यान म्हाका पवित्र तुझे कृपेन जियोंक म्हाका पावोक सौम्या तुझ्या तुका हांव ताणेला सौम्या मुझ्या तुका हांव ताणेला आश्रो शोधून तुझो आयला सौम्या आश्रो शोधून तुझो आयला आश्रो शोधून तुझो आयला सौम्या आश्रो शोधून तुझो आयला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकल ते काळी काकुत मोची कर देवा काकुती सो तू सागो अपराध मुझे दून काटनी तळ म्हाका कर हिमा प्रास दोवो कर. Let us look at the Lord Jesus. Let us bring to our mind everybody who is sick, everybody who is troubled, everybody who is going through emotional or spiritual difficulties or troubles in their lives. Let us ask the Holy Spirit to touch them. Lord Jesus, we surrender every individual who has asked for prayer. We surrender them to your divine feet. Lord, through your blood, cleanse them and heal them. Let us bring to our mind every time the Lord had touched and moved in our lives. Let us bring to our mind every time we experienced a miracle from God. Maybe some of us are going through various difficulties and are in problems. Let us surrender it to God. Any part of our body which is having any particular disease or ailment, let us keep our right hand upon that part and let us ask the mighty Lord to heal us right now. Hallelujah. 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 Lord Jesus, we surrender our disease to you. It may have come to us from natural causes or because of our sins, anger, hatred towards others, or it may have come through hereditary and the diseases are prevalent in our generation. It may be diabetes. Jesus, we surrender them to you. We also surrender the incurable diseases according to man.
which are arthritis, cancer, AIDS, and many other diseases. We come to your feet and surrender them to you. Lord Jesus, through the grace which is flowing through your divine heart, we pray that you touch each individual mightily and let the seeds of healing be sown in their families. Let there be healing in their bodies. For each individual who is taking medicine, we pray that you grant the wisdom to the doctors to give the right medicine. Grant the grace to the patients to receive the right medication. We pray that through your Spirit, guide them to the healing that you desire to give them. Jesus, we pray right now for every individual who does not have faith in your name. May through your precious blood give them a renewed faith. Give them a new faith to trust in you. Let each individual's life, when they are looking at the Blessed Sacrament right now, be touched with the divine blessing of God. May the Holy Spirit touch them and change their hearts. Jesus, like how you changed the heart of Pharaoh, like how you changed the heart of Saul, and you did many miracles, we pray that you grant us the heart to believe that you are our Savior, you are our healer, and through your wounds we are healed. By the precious blood of Jesus, we are redeemed and healed from all the curses and the sins by the name of Jesus. Gesù mia, ge tumaka, karismache, dita tuka. Gesù mia, ge tumaka, karismache, dita tuka. Samarpita Jesu, मुझे है जीवी सांडन पात की चीनी नेतल माका तुक गे सोमिया गे तुमका पाका मुझी तीता तुका गे सोमिया गे तुमका पीड़ा मुझी गुण करता. Jesus, we surrender every individual who is praying on behalf of others. By the precious blood of Jesus, we ask through their faith, may everybody who is sick in the hospitals be healed. We pray specially for the persons who are taking care of the sick, individuals who are taking care of the old, their parents and other old persons, people who are sick. May the special grace of God be granted unto them, and through their service, may the healing of God flow to the patients, to the sick persons. May the divine love and the mercy of God be experienced through them. We pray that everybody who is suffering, when they are being treated by the persons who are giving them service, medicines, or who are treating them, or the people who are helping them in their disease, Jesus, through your precious blood, let them be able to experience God. Let them be able to experience the love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May they be able to draw closer to you.
Give them a new heart. We pray as they are taking the medication through the precious blood of Jesus. Let the healing flow into them through their family members' faith, and may the Lord heal them. We pray specially for all those who are sick and for the Saint Anthony Ashram, Father Anil, Father Onil. We pray for Brother John. We also pray for Brother Suraj. May the mighty grace of God may come upon them. Jesus, we pray that you may send your Holy Spirit and anoint them more and more. And as they pray and lead the prayer, may the Holy Spirit do many miracles through them. Jesus, as we are looking unto you, we surrender our body. Grant us rest and healing in our body. We pray for our mind. Every individual who is suffering through a mental disturbance or any problems in their life, may they receive the peace of God, a peace that surpasses understanding. We pray for every individual who is suffering spiritually. Jesus, you have said those who prosper in their soul will be prospered in this world. Grant them the grace to come closer to you and to rectify their sins and to come closer to you and have a good spiritual life, so that they may experience you and all the blockages may be taken away. Daya tuji takai mucir Yesomia, tidak tuje resahau Matthew nasa, apodani gun karma ka he dunia, tuje ka kulti cherao ashir nasa. Apod muji sagli kud Yesomia, ovi tuja sparshanti निर्मल तुमको ताउंडai सर्वाइट सकत ये दुनिया पवित्र प्यान तुझा माका तुम या तुझी ताकई मुझे ये सोमिया tidak तुझे रसहाव Matthew nasa apodani gun karma ka ye dunia, tujhe ka kulti cherao ashir raula. I see that the Lord is touching somebody's heart. I see the grace of the Lord is flowing through somebody's family. I see the grace of God flowing through a family where a lady is praying for the Lord to deliver somebody from drinking alcohol. Jesus is going to move in that family. I see a supernatural grace being granted to an individual to write the examination well during the adoration of Father Anil. The Lord is also showing that He is going to bless many people in their business. I see that the Lord is going to renew the faith of few individuals through instances in their lives. I see that 2 individuals who are in the hospital are being healed right now. I see a nurse being granted protection by the Lord from COVID. The Lord is telling, I am your protector. I see an old-aged mother who is praying for her children. The Lord is going to heal them and deliver them and grant supernatural protection. The Lord is telling
He will strengthen them. I see that the Lord is strengthening one individual to spread the gospel and to speak about the Lord. I see that there are few individuals who are confused about their calling. The Lord is calling them to priesthood. The Lord wants them to surrender their heart to God, and the Lord will lead them. Hallelujah, 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 hallelujah. Hausta boro goli शेळ्या खातीर जीव दिवचो हांव तो बरो गवळी शेळ्या खातीर जीव दिवचो पाटलाव म्हजो तूं करशी सर्गी मंद्राक पावतलो कष्टांतल्यान येया ओसन ते म्हाका दिया दितलो विशीव तुमकां मोगाच्या गोपान म्हज्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी भयणीनो, जेजूची बरी खबर आमी एकल्यांनी परगट करूंक आसा. ती सुवार्ता आमी परगट करूंक आसा. जेजून पिडेस्तांक गूण करचें वा हेरांक बरी भलायकी बरेपण दिवचें ताच्या सुवार्ते परगटेचो एक वांटो म्हणयेत. त्या देखून खंयसर गेलो आनी थंयसर साबार पिडेस्तांक ताच्या बोवारी आंतुळना समेत आन दवरले आनी आपडलेलीं एकलीं बरें जातलीं. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळ्यांचे रोग ताणें ताचेर घेतले आनी एकल्यांक ताणें बरेपण दिलें. हें सुमयाचें मिसांव. सुमयान मिसांव करतना प्रत्येक जावन आरमरलेल्याक गूण केलें. हें घडी ताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आरमरलेल्याक पयलें ताच्या कुडीची भलायकी जेजून ताका दिली आनी ताच्या उपरांत ताका आत्मीक भलायकी जेजून ताका जोन दिली आनी म्हळें तुजी पातकां तुका बोगसालीं. आत्मीक तरान कितें बांदपाचान आसलें कुडीच्या बांदपासांतलें पयलें सुटयलें, आत्मीक बांदपासांतलें जेजून ताका सुटयलें आनी त्या मारी पात बरी भलायकी दिली. त्या देखून जेजू न्हय केवल कुडीचो वैज आनी ताचे चड आत्म्याचोय वैज आनी त्या देखून कुडीच्या बांदपासांतलें सोडयतना आत्मीक तराच्या बांदपासांतलें सोडयता आनी जेजू दोनी तरांची भलायकी आमकां एकल्याक दिता. हें जेजूचें मिसांव आनी असलें मिसांव ताणें केलें आनी त्या मारी पात एकल्याक ती बरी खबर ताणें जेजून परगट केली आनी एंत मिसांव करूंक जेजून आमकांय आपोवन दिल्लें. आमी पळयता धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत पेद्रो आनी जुवांव त्या दोनपरांच्या बळाक देवाळाक मागणें करूंक वेताना तो आर मारलो मनीस वा तो थोडो मनीस त्या देवाळाच्या दारवट्या लागीं बसून भीक मागतलो आनी पेद्रो लागीं जुवांव लागीं भीक मागता आसतना थंयसर ती उतरां म्हणटा पेद्रो आमचे लागीं वा म्हजे लागीं भांगर वा रुपये ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगता उठ आनी चल. त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी ही बरी खबर परगट करतना ही सुवार्ता परगट करतना आमच्या मुखांतर आमचे बोवारी जायतीं असर्यां अद्भुतां घडटात आनी साबारांक बरी भलायकी न्हय केवल कुडीची आत्मीक बरी भलायकी मेळटा आनी साबार तरेच्या बांदपासांतलें तांकां सुटका मेळटा
मेळटा आनी त्या मारीफात तांचे जिवितांत बरेपण वालता आनी त्या देखून मोगाल भावान आनी भयणीनो आमचे लागीं सबास जाणां मागोवंक सांगतात. प्रत्येक जण आमचे लागीं क्रिस्तांवा लागीं क्रिस्तांव भाव भयणी जावंक बरो विविध धर्माची भाव भयणी जावंक बरो आमचे लागीं मागोवंक सांगतात. ह्या बंदपासांत आसलेलीं प्रत्येक जण आत्मीक बंदपासान कुडीच्या बंदपासांक वळख जाल्ली सुटके खातीर तांकां बाचावी मेळच्या खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगतात. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया. हो पवित्र वेळ सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसा. सुमया लागीं आमी मागलें, सुमी आमकां हर एक लागीं आपडटा. प्रत्येक जावन ह्या घडये आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या हर एक भाव भयणी जेजूच्या पांयां तळ आमी हाडया. मोगाळ भावां आनी भयणी प्रत्येक जावन विविध तराच्या बंदपासांक विविध तराच्या कुडीच्या आत्मीक बंदपासांक वळख जाल्ल्या त्या भाव भयणीक जेजूच्या पांयां तळ आमी हाडया. तुमच्या लागीं सभा जाणांनी मागोवंक सांगला जावंक बरो. विविध तराच्या पिडेक वळख जाल्ल्या भाव भयणीन मागोवंक सांगला जावंक बरो. थोड्या वडिलांनी तांच्या भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो. वायट सवयींक बली जाल्ल्या त्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो. वांगड्या वाटेन गेल्ल्या त्या भुरग्या बाळां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो हर एकल्यास आमी उडास करया. सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सुमयान असली सुवार्ता परगट केल्या, बरी खबर परगट केल्या आनी विविध तरांच्या बंदपासांतले सुटका दिवन हे आपणाचे मिसां म्हणलें जेजून दाखयला. सगळ्यांचे रोग पिडा शेड्या ताणें वावयली आनी हर एक लेगीत ताणें सुटका दिली, बरी भलायकी बरेपण दिला. त्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. मोगाळ भावां आनी भयणी त्या पेद्रो आनी जुआंव बरी आज आमी सुमयाच्या नांवान त्या भावा भयणीचो उडास घडया. सुमयाच्या नांवान तांचे खातीर आमी मागया आनी सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी तांकां हाडया. मोगाचेनो सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. सुमया कडेन आमी मागया तांचे खातीर. सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर, सुमयान तांकां आपडच्या खातीर ह्या घडी विशेश तरान ह्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोणें तुमचे लागीं मागोवंक सांगला, कोणाक मागण्याची गरज आसा म्हणून तुमकां बघता तसल्या सकट भाव भयणीक ह्या घडी आमी हाडया. प्रत्येक जण आमी मोगाळ भाव आनी भयणी ह्या आराधनांत भागीदार जावची. आमच्या खालसांत कितेंय दूख बेजाराय खंत आसा, आमच्या कुटुंबांनी कितेंय दूख बेजाराय खंत आसा, आत्मीक तरान बंदपासाचे घडीत आमच्या कुटुंबांत आसात, आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार दैवीक तराचे बंदपास आसा जाल्यार सकट असल्या भाव भयणी आमच्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जण आमकां सुमयाच्या पांयां तळ आमी ह्या घडये समर्पण करया. सुमयाची सगत वालच्या खातीर, सुमयान आपडच्या खातीर, सुमयान गुण करच्या खातीर, सुमयाची बरी भलायकी लाभच्या खातीर, बरेपण आमच्या कुटुंबांत वालच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां तें भरती जावच्या खातीर आमी मागया. मोगाळ भाव आनी भयणी कोणी सकट तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला, कितें मागोवंक आसा तें सकट आमी तसल्यांक सकळांक सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. सुमया कडेन आमी मागया. प्रत्येक जण सुमयान ताच्या पवित्र आत्म्याक दैवीक आत्म्याक आमचे वयर वचच्या खातीर, असल्या भाव भयणी खातीर वचच्या खातीर, सकट तराच्या बंदपासांतले सुटका दिवच्या खातीर ह्या भाव भयणी खातीर विशेश तरान आमी मागया. मोगाळ भावां आनी भयणीनो ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावची. आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागोवंक आसा, कितें कश्ट समस्या दूख बेजाराय आसा, सगळें सुमयाचेर आमी पातयेनी दवरया. मोगाचेर सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आनी त्या देखून तुमी ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसात. कित्याक सुमयाचेर तुमी पातयेतात. ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. सुमयाचेर विश्वास दवरया. सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां तळा आमकांत आमचे कुटुंबा सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी विशेश तरेन ह्या घडये सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो सुमी आमकां आपडच्या खातीर आमी मागया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. पवित्र आत्म्याक दैवीक आत्म्याक आमी उलो मारया. सुमया ह्या असल्या दैवीक आत्म्याक वोत आमी मागला कोणा खातीर तांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या हर एकल्याचेर असल्या आत्म्याक वो सुमया ह्या घडी आमी मागया. मोगाळ भावां आनी भयणीनो प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. इस्कोलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात ती ह्या दिसांनी तांकां प्रत्येक जण ह्या मारेकार पिडेंतले सुमयान राखच्याक, तांकां सुटका दिवच्याक ह्या पिडे थावन विशेष तरान ह्या भुरग्या बाळांक युवा जनांक सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण कर विशेष तरान तांचे खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक, आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या मोगाच्यांक कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला परगांवांत हांव तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर मागया. मोगाचेनो विशेष तरान सुमयान ताच्या पवित्र आत्म्या वचच्या खातीर, सुमयेची सगत ह्या घडये वालच्या खातीर, बरेपण तांकां लाभच्या खातीर सुमयाच्या पांयां तळाक समर्पण कर हर एकल्या खातीर आमी मागया. सुमया वो तुज्या आत्म्याक, वो तुज्या आत्म्याक आपोळ सुमया अभिषेक कर म्हण सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो
पवित्रत्या आमचे तुमरे Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Heal them, Lord. Sumia, apor Sumia. तुझे सर्व वालोनी Sumia. दुखात, गंदीत, कष्टांग, अडचणीक, ओळखलेल्या भावनांक तुझ्या पायांना समर्पण करता. ओ Sumia पवित्रात्म्या तांचे तुझ्या कुटुंबाचेर ओ Sumia अभिषेक Sumia तांचे दुखां ओ Sumia तांचे काही त्राबई Sumia दुसवंते Sumia दई Sumia दई दे Sumia तू आसाय तांच्या बदलेक म्हणले आता बघून दे Sumia तुझे हात येता Sumia तुझे विश्वास होता Sumia ओ तुझ्या आत्म्याक Sumia प्रत्येक जणांच्या पिढेस भावबीच्या सगळ्या कुडीच्या शिराशिराने म्हणल्या परी तुझे सतत वाळून Sumia अभिषेक Sumia upon Sumia mighty power mighty healing power flow into their life Lord touch Lord heal Lord Jesus anoint them Lord Jesus touch them Lord Sumia ताका समाधान दे Sumia संतोष दे Sumia तुझे लगे मागतेल्या हर एक लागे निराशे करे नाका Sumia upon Sumia तुझ्या वतम्या ओ Sumia pour out your spirit Lord touch them Lord anoint them Lord Jesus we trust you Lord touch them Lord anoint them Lord पवित्र गडिया Sumia upon Sumia Jesus pour out your spirit Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumiyaचे आशीर्वाद जोडच्या कधी दिंबेर आमी बडया येद्या वडा साक्रामेंता गीत आमी गावया परत सुमियाचे आशीर्वाद सगळ्या संवसारार वालच्या सुमियाच्या नावाक अरी एकल्याने उलो मारच्या सुमियाची सुवार्ता सगळ्या कोणशा कोण्या प्रगटच्या सुमी सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार हे वळखोवच्या आमी विशेष तरान या घडये मागया इथ्या वडा साक्रामेंता सोष्ठम नामान करूया पुविल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सलवण वेच्या अस्तित्विष्या बाबाताचे बोतिया जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना एकाच ताळ्यांग सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता सभा समीरा प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंट घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून जबल सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर आमच्या कष्टा अनवरां पिडे शिडे वेळार तूं आमचे संगी सदांच आसाय म्हूण आमी सदांच तिरपात येता
आनी त्या पातयेनी जियोंक आमकां कृपा दी तो जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.